न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता। दर दिसा आम्ही तुमका हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेऊन येतात। न्यूज रूमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले। हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा। आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया। पुलिसांनी अटक केली। 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या। सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धंद्यान केल्या। पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा। रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें। पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले। गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना। ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा। सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा। आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात। दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नका। हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट ह्या लाईव्ह बुलेटिनात तुमकां सगळ्यांक येवकार। सनबर्नाचो बोवाळ सोंपता सोंपना दुसरे वटेन मांद्र्या वेगळ्याच राजकारणाक सुरवात जाल्ली आसात। कांय दिसां पयलीं कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन सांगिल्ले की आपूण मांद्रेंतल्यान वेंचणूक लडोवपाक शकता अशे तरेचे स्टेटमेंट केल्ले, पूण ह्याच तेज्या स्टेटमेंटा उपरांत आतां एक वेगळेच तरेचें राजकारण जाल्लें आसा आनी एकल्याक कोणे तरी अनवळखी व्यक्तींनी बरोच मार घालो। ही दोनूय तुमकां सविस्तर बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटलो। सगळ्यांत पयलीं सनबर्नाची अपडेट घेवपाक गुत्तेजा कडेन वचूया, ताचे कडल्यान जाणून घेवया सनबर्ना विशीं स्पेशल रिपोर्ट। सनबर्ना विशयी सत्ताधारी आमदारांनी वेगवेगळी मतां मांडल्यात। सुदीन ढवळीकर मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा सनबर्न सारकिल्ल्या गजाली पासून आपूण खंय सदांच पयस रावता, जाल्यार मंत्री रवी म्हणटा सनबर्ना विशयी निर्णय घेवपाक मुख्यमंत्री सक्षम आसात। तसोच मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकर म्हणटा की सनबर्न तांणी पयलीं हेका सनबर्नाक विरोध केलो आनी आतां तांणी भुमिका आपली बदलल्या की म्हणटा इडियम सारके फेस्टिवल हे गोंयांत जावप गरजेचें आशिल्लें तो म्हणटा। आनी जी दुसरी अपडेट जी आसा ती म्हळ्यार महाराष्ट्राचें इलेक्शन ते 20 नोव्हेंबराक जालें आनी ताचो निकाल जो आसा तो 23 नोव्हेंबराक जालो, पूण तो मुख्यमंत्री तांचो जो मुख्यमंत्री आसा तो आजून जावंक नाशिल्लो। ताचे आयज त्या मुख्यमंत्री पदाचेर आयज देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे नवे मुख्यमंत्री जावपाचे आता निश्चित जाल्लेले आसा। आनी बुधवारा भाजपाची कोर कमिटीची जी महाराष्ट्राचे भाजपाचे कोर कमिटीची मिटींग जाली आनी ह्या मिटींगेंत हो निर्णय जाल्लो आसा। आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार उजगांव खांडेपारा एक 2 कारी मदीं अपघात जालो आनी ह्या अपघातान अल्टो कारीतले 2 जाण भाव आशिल्ले ते जखमी जाले आसा। तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत दाखल केल्या। तर ह्यो तिनूय बातमी तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळयात। देवेंद्र फडणवीस हांचो मुख्यमंत्री पदाचो मार्ग मेकळो जाल्लो आसा। भाजपाचे कोर कमिटीत तांचें नांव मुख्यमंत्री पदा खातीर निश्चित जाल्ले आसात। दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी धारगळे सनबर्न जावपाचो आसा, ह्या सनबर्ना वयल्यान पयलींच बोवाळ सुरू आसा। थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकराक सनबर्न नाका पयलीं तांणी आपली भुमिका स्पश्ट केल्ली, आतांय तांणी आपली भुमिका स्पश्ट केल्या परतून एकदां ताका सनबर्न नाका। पूण सत्ताधारी भाजपाचे जे मंत्री आनी आमदार आसात तांच्या मदीं वेगवेगळी मतां दिसून येतात। कोणाक सनबर्न जाय जाल्यार कोण म्हणटा आपलो कसलोच संबंद ना सनबर्ना कडेन, जाल्यार रवी नायक म्हणटा खंय हे विशीं मुख्यमंत्रीच कितेंच निर्णय घेतलो। फुडली अपडेट जाणून घेवया आमचे न्यूज एंकर समिधा कुंकळकार हाचे कडल्यान। उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात LDC पोस्टा खातीर घेतिल्ल्या परीक्षेच्या गुणपत्रिकेत घोळ जाला असो दुबाव दक्षिण गोंयच्या कांय चलयांनी व्यक्त केल्लो आसा आनी हे प्रकरणात आव्हान दिवपाचे निर्णय ह्या चलयांनी घेतिल्ले आसा। तर आयज मार्कलिस्ट व्हेरीफाय करपा खातीर ही चलयां जी आसा ती मयेच्या पॉलिटेक्निकात आयिल्ली आनी तांचे वांगडा गोवा फॉरवर्डाचे कार्यकर्ते लेगीत आशिल्ले। ही बातमी सविस्तर पळोवपा खातीर आमचे 7 वरांचेर गोमंतक टुडे हें बुलेटिन मुजरत पळयात। ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा। पयलींच नोकरी घोटाळो म्हणजे कॅश फॉर जॉब स्कॅम तुमकां खबरच आसतलें। फाटले कांय दीस जाले हे जे राजकारण रंगिल्लें आसा तेच ह्याच बोवळान आतां एक अशें एलिगेशन जालां की मयेचें जे पॉलिटेक्नीक आसा तातूंत खंय मार्कशिटांत घोळ जाल्ल्याचो आरोप मडगांवच्या कांय चलयांनी केल्लो आसात आनी हाची चवकशी करपाची तांची मागणी आसा। फुडें वचूया आमचे न्यूज एंकर दिप्ती काकोडकर हाचे कडेन, ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट। तुका मायकल लोबो जाय अशें म्हणीत काय 5 अनवळख्यांनी आदलो सरपंच आनी सद्याचो विद्यमान पंच जो आसा महेश कोनाडकराचेर हल्लो केलो, जीव घेणो हल्लो केलो आनी हल्ल्यात ताका जबर मार लागलो। ताचेर सद्या उपचार चालू आशिल्ले। तशेंच ह्या हल्ल्याची जी आसा खोलायेन तपासणी जावची हाची आमी
हे घेतले खात्री घेतले अशें जे आसा ते मायकल लोबो तशेंच थळावो आमदार जीत आरोलकार हांणी निशेध करीत कारवायेची मागणी केल्ली आसा आनी तशेंच जे पंच वांगडी आसात मांद्रेचे तांच्या सयत ते सीएमाकूय मेळपाक गेल्ले तेन्ना हाचेर जी आसा ती फुडली अपडेट आमकां रोखडीच मेळटली. ही एक म्हत्वाची अपडेट आसा. आयज दीसभर हाचेरच बोळो सुरू आसलो. कोनाडकराचेर जो हल्लो जालो ताचें नेमकें कारण कितें हाचे विशीं आतां एक सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. फुडें वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन ताचे कडल्यान जाणून घेवया फुडली अपडेट. म्हापसा कोरजेच्या मार्था परेरा ह्या 90 वर्सां पिरायेच्या बायलेची व्हॉट्सॅप वरवीं फटवणूक जाल्ल्याचो प्रकार उक्ताडार आयला. फाटल्या 2 डिसेंबराक ह्या बायलेचो व्हॉट्सॅप अकावंट हॅक जाल्लो खंय. तिका आयिल्ल्या फटीच्या मॅसेजी उपरांत अकावंट हॅक जाल्ल्याचें कळटा. हॅकरान तिच्या अकावंटा वरवीं फटीच्यो मॅसेजीस धाडून लोकां कडसून पयशे उखलपाचो यत्न केला. देखून हे फटणुकी विशीं म्हापसा पुलिशेंत तांणी कागाळ नोंद केला. हाची सविस्तर बातमी तुमकां गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळोवंक मेळटली. ही एक म्हत्वाची अपडेट जावन आसा. वॉट्सॅपा वरवीं कोणे तरी मॅसेज धाडून एक 90 वर्सां पिरायेचे बायले फटयली आनी तिचे वॉट्सॅप हॅक करून तिच्या लागींच्या मनशां कडेन वॉट्सॅपा वरवीं पयशे मागिल्ल्याचो प्रकार घडिल्लो आसा. ह्यो सविस्तर सगळ्यो बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो. हे न्यूज रूम बुलेटीन हांगाच सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव सुशांत गावस. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दीसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयांत बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार तेंच्यांनी स्टेटमेंट केल्लें. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले आसा. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच अँकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांत पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही